कानडे बाब विश्वजित राणे आणि प्रमोद सावंतांमध्ये जे डिफरन्सेस असले आणि जे ओपनली दिसताले स्टेटमेंटामध्ये त्यांच्या ते तुम्ही मधी पडून आणि अमित शहाचे इंटरव्हेन्शन घेऊन काल किने मीटिंग घेतली आणि निभयले म्हणून किने खरी खबर खंय कशी जाल्ली मीटिंग? कशें आता एक म्हणजे दोगांचे डिफरन्सेस कांयच ना. ते कशें आसा की पेपराचेर आयल्या नंतर त्याने तो स्टेटमेंट असो पण पर्सनली लोकांक दिसता आसतना त्यामुळे ते डिफरन्सेस दिसतात. पण तशें काय नासलें आनी हांव इंटरव्हेन्शन वगैरे अशें कांय ना. हांव पार्टी अध्यक्ष म्हणून काल आमी बशिल्ले आणि काय हे ना इट इज जस्ट मिसअंडरस्टँडिंग. विशय सोंपलो घरगुती न्ही ते आमचे. ओके. पण आशिल्ले ते मिटयले तुम्ही? कांयच नासलें रे. हांव म्हणटलें हांव तेंच्या भितर तशें कांयच नासलें. पण कोण तरी एक बसूंक जाय. ना तशें पडचें पडलें अशें न्ही. त्या वेळाचेर फोन आयलो तांकां त्याच कित्याक लागून तरी विचारपाक. तेन्ना दोगूय असले बरोबर न्ही. ओके. बरोबर मीटिंग झाली काल. बरोबर मीटिंग इन द सेन्स आमी अनऑफिशियली बशिल्ले. नॉट इट इज नॉट मी की हांवेंच मिटयलें अशातलें न्ही गोश्ट. हांव आसलो बसलो तांचे बरोबर. ओके. दुसरी गजाल त्यांचे ओपनली दिसताले आणि सीएमान स्टेटमेंट केलं आपण विश्वजिताक मिटिंगेक आपयलो बट तो येवना मिटिंगेक बी असले स्टेटमेंट मागीर ना दिस कशें आसा की इट इज तेच सांगता न्ही एक एकदां कशें आसता मिसअंडरस्टँडिंग आसता जातून तशें नासलें. तो म्हाका दिसता सेक्रेटरिएटान आसलेलो तो मिटिंग कितें तरी घेतालो. तेणेन म्हणलें की ते तो सीएम थंय गेल्लो पळोवंक तो सांगून गेलो न्ही. तेणे ताका सांगिल्लें तेणें म्हणलें वच कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. ओके. तशें मिसअंडरस्टँडिंग ताका सांगूंक ना किंवा व्हरूंक ना अशें नासलें. तो आपल्या मिटिंगेन बिजी आसलो. तेणेन म्हणलें की तूं थंय वता विजीट कर कारण मुख्यमंत्री वचूंक शकना न्ही खंय. ते कशें अशें कित्याक. तेच्या उपरांतच्यो सगळ्यो मिटिंगो सीएमानूच घेतल्या हेल्थाच्या आणि विश्वजित आमकां खंय दिसले ना. सो इट इज ना तशें कांय ना. अशें कित्याक म्हणटा तूं. त्या दीस सांजचो तो गेलो परत कितें आसा पळय. फायनली मुख्यमंत्र्यान मिटिंग घेवपाक कांयच हरकत नासता. मुख्यमंत्री हो फायनली सगळ्यांक हें आसता न्ही रे. चीफ ऑफ तो खंयच्याय डिपार्टमेंटाची घेवंक शकता. मिसअंडरस्टँडिंग कांय ना. सीएमानूय हेल्थ मिनिस्टरानूय क्लियर केलें. कांय प्रॉब्लेम ना तेंच्या भितर. नो डिफरन्सेस. पण ह्या सगळ्या बोवाळा भितर जे जीएमसीन जीव वताले तेजेरूय इम्पॅक्ट जातालो न्हू. थंय इम्पॅक्ट जातालो लोकांक. कितें जाता की मागीर जे कशें जाता ह्या मिडियाच्या भितर तेचेर जशें चड भरमसाट येवपाक लागलें की मागीर तेच्या संदर्भातलो एक परसेप्शन क्रिएट जाता लोकां मदीं. तें जावंक जायना आनी ते मागीर तशें कोण एकामेका बरोबर विरुद्ध किंवा अशें कांय नासलें. एक हें जावन सगळ्यांनी मिळून कारण ह्या हातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक बऱ्या तरेन भायर सरूंक जाय. त्यामुळे सगळ्यांचें योगदान हें आसूं जाय भितरल्यान. डिफरन्सीस धरून कितें साध्य जातलें कांय साध्य जावचें. ह्या सगळ्या अशें टॉकाक पावलें की आतां कोर्टान सगळें एडमिनिस्ट्रेशन हातीन घेतलां म्हणजे डे टू डे मॉनिटरींग कोर्ट करपाक लागलो जे स्टेट गव्हर्नमेंटान करपाक जाय. न्ही तशें न्ही. फायनली कशें आसा मॉनिटरींग कोण मॉनिटरींग करूं जाय दोतोरांनी. तशें कोण फायनली दोतोर हे चड इम्पॉर्टंट घटक आसात न्ही रे. कारण डॉक्टर हे चड इम्पॉर्टंट आसात. बाकी सगळे हे जरी आसलें जाल्यार दोतोर हे चड म्हत्वाचे आसात. तांकां एक कॉन्फिडन्स दिवंक जाय. तेंचें मनोबल मातशें वाडोवंक जाय जाल्यार जातलें न्ही. हातूंतल्यान कारण हें कशें ते आमी गोंयानूच जाता बाकी कडेन अशें ना न्ही रे. आमी पळयतात न्ही सगळे कडेन सिच्युएशन ज्या तरेन हातूंतल्यान लोक जगभर मार्ग काडत आसात. तातूंतल्यान भायर सरूंक जाय वेवस्थीतपणे. त्यामुळे कोण चूक कोण बरोबर कोण कोणाक गायड करप हे सगळे सेकंडरी विशय आसात. सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा की सगळे एक जावन हातूंतल्यान मात करून भायर सरूंक जाय. ते आसतना आमच्या भितरले डिफरन्सीस हे कांय आसूंक जायना. सोंपलो विशय. एक आसूंक जाय सगळे जाण. तेजे भितर पणजेचे आमदार बाबुशानूय डिमांड केलें की तेजे सीएमान विशीं तेजे खातें काडून घेवचे आनी स्वता सगळे पळोवचे म्हणून. तो मनीस मर्डरर सुद्दां म्हटले. विश्वजीत जे जीव वयता जीएमसीन ते मर्डर बाय विश्वजीत. पळय हांव वैयक्तीक कोणाचेर हांव कांय उलयना पण पार्टीच्या विशयाचेर आसत किंवा सरकार म्हणून आसत जाल्यार खातें काडप किंवा कोणाचें मंत्रीपद करप अशें कांय विशय ना. म्हणून कशें आसता की ह्या सिच्युएशनाचेर अशा तरेचे विशय आमी करप हे बरोबर न्ही. त्यामुळे आपल्या परीन आपल्याक जें दिसता तें उलयतात न्ही. कारण एक प्रत्येकाक हें आसता न्ही ह्या हातूंतल्यान कोण कोणाचे दोश कोण मुद्दाम करता अशें कांय उलोवन अर्थ ना. पण हातूंतल्यान म्हाका दिसता की सध्या तरी एज अ पार्टी म्हणून म्हाका दिसता की खातें बदल आसत किंवा मंत्रीपद ही चर्चा खंयच्याच प्लॅटफॉर्माचेर ना. मुख्यमंत्र्यांनी आमचे बरोबर ह्या संदर्भातलें डिस्कशन जावना. त्यामुळे ते काडप बिडप हे सध्या तशें कांय विशय ना. पार्टी म्हणून काय पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जावचो ना. कांयच जावचें ना.
आनी करप सुद्दां म्हणजे चुकीचें चलतलें. ओके. असं मीनवायल कांय जावं शकना. तुमचेच बीजेपीचेच कावन्सिलर सीसीपीचे तेणी विशयी ताचेर कंप्लेन फायल केल्या, क्रिमिनल कंप्लेन फायल केल्या पणजी पुलीस आतां स्टेशनार. कितें आसा ह्या पळय हांव वैयक्तीक प्रत्येकाचेर कितें म्हणून हांवें तुका सांगलें, ज्या विशयाचेर कांयच चर्चा ना त्या विशयाचेर कोण खंय कितें उलयता, कोणें कितें केलें ही पोलीस कंप्लेन हांव कितें रिपोर्ट बोलूं येयले. डिस्कस कॉमेंटूय करपाक शकना. मागीर इतलें ठामपणान सांगता कोणाचें खातें बदलूय ना आनी कोणाचें मंत्री पदूय काडपाचें ना इतलें हांव सांगूं शकता. त्यामुळे सगळ्या विशयाचेर पड्डो पडटा न्ही त्या. हय. आनी गोवा फॉरवर्डान आतां क्रिमिनल केस सीएमाचेर हे केला. सीएम आनी गोवा फॉरवर्ड कितें उलयता आनी कितें करता हेचेर कित्याक वचूया आमी. ते ऑपोजिशन म्हणून आपले धडपडत रावतात न्ही. धडपडत रावून पॉलिटिकल पार्टी सर्वायवलाचो प्रश्न आसा, इलेक्शन लागीं आसा आनी त्यामुळे प्रत्येकाक दिसता की धडपडूंक जाय, कोणें कितें तरी आवाज काडूंक जाय. कारण कितें आसा ते सरकारान जेन्ना तो नासता तेन्ना एखाद्याचेर चुका काडपाक हें सगळें इजी आसता न्ही. क्रिटीस खापर मारपाक फोडपाक येतात बाबा देशभरान कितें चल्लां हें पळयता. ह्या वेळाचेर सगळ्यांनी मेळून एखादें कितें जर दिसता सजेशन जाल्यार तें दिवपाची गरज आसता. पॉलिटिक्स राजकारण करपाक खूब वेळ आनी उरूंक राजकारण करपाक फायनलिस्ट तरी एकामेकाचें राजकारण फोडून हें करून कितें मेळटलें. राजकारण टायम आसा मागीर उरल्यार राजकारण हें सगळें ज्या तरेन सगळें वेवस्थीत हें सुरळीत तातूंतल्यान भायर सुटूंक जाय. त्यामुळे कोण उलयता कोण दोनूच गाडयो दवरल्या आनी तो फोटो हाडटा छापून. कार्यकर्ते जितलें काम सकयल करता ते आमी खंय उलयतात कोणा कडेन. आयज तुका हांव सांगता की आमी प्रत्येक मतदारसंघा भितर सरकाराचे सोडून आमच्या प्रत्येकाच्यो हे दवरल्यात अँब्युलन्स म्हणजे सेवा अँब्युलन्साची सेवा करपाक दिवपाक. कोणाक समजा हॉस्पिटलान व्हरूंक जाय, कोणाक टेस्टिंग करपाक व्हरूंक जाय, सगळ्या मतदारसंघात. कलंगूट तर प्रोफेशनल हे चलयना तेणे. सगळे पेडण्या आसत या सत्तरी आसत दिवचले पारदेस ते सांग सगळे जाण करतात चालू. आतां काँग्रेसीन दोनूच व्हॅनी लायल्यात हे लायला ते बाबडे थंय करता खूब कितें केल्ल्या भशेन दाखयतात. तुमचे कशें खंय करतात. आमी आपापल्या भागा भितर मतदारसंघा भितर काम करता. म्हज्या पार्टी ऑफिसान दिसाक जवळ 350-400 कॉल येतात. 8 भुरगे बसल्यात रिसीव्ह करपाक कॉल आनी तांकां मदत करपाक, कॉर्डिनेट करपाक. ओके. कितले आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स कोण खंयच्या पार्टीचो कोण कोणाक विचारिना बसून आमी तूं खंयच्या बीजेपीचो काय आनी कोणाचो. जो कोण येता ताका मदत करप हें चलयना न्ही थंय. कोणाक वखदां दिवन धाडचें जाय, कोणाक थंय क्वॉरंटायन करपाक गाडी जाय, आमी कॉर्डिनेट करतात. मत्याक थंयच्यान आमच्या मतदारसंघातले जे वॉर रूम आसात थंय फोन करतात, तांकां थंय डायरेक्शन दितात. ते हातूंतल्यान मायकल आतां म्हजे कडेन उलयतालो. तो त्याच्या मतदारसंघात भायल्यांनी कोण कॉल करून मागयतात धाडटा तो. काय नसता. कारण जाता कशें एखादो पॉझिटिव्ह जालो की घरचो मनीस सुद्दां ताका आपल्या गाडयेन व्हरपाक पळयना न्ही. आनी त्या वेळार जावपाक लागलें कशें की सरकाराची अँब्युलन्स येता म्हणल्यार वेळ लागता. तेव्हा थंयच उरच्या पेक्षा ही सिस्टम जर आमी केली जाल्यार बरें. त्यामुळे आमी सगळे कडेन लायव केल्यात न्हय. ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्यात. सगळ्यांनी अशें काम करपाक जाय क्रॉस पार्टी करपाक. ही दिसा हांव सांगता की गोवा फॉरवर्डान असलें काम करचें कांयच प्रॉब्लेम ना. मदत करची वचून थंय हातून खूब पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी बाबडे करता करू न्ही. आनी लोकांनी करपाची गरज आसा. कारण ह्या सिच्युएशनाचेर लोकांचे मनोधैर्य वाडोवंक जाय. कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसा. त्या मनशाक आपण काय प्रॉब्लेम ना. थंय दवरा मरे गाडयो तुमच्यो लायात बॅनर गोवा फॉरवर्डचे आनी दवरात कांयच प्रॉब्लेम ना. थंय डिस्चार्ज दितकच तो बाबडो भायर तो फॅमिलीची गाडी पर्यंत तळमट्याक खंय सोडूंक जाय पावयात व्हरून ताका. शक्यतो गरज पडना. कारण बहुतेक आमचे कडेन सगळ्या मतदारसंघांनी बाबू कवळेकरांत तर थंय आपण क्वॉरंटायन सेंटरूच करून दवरलें विथ ऑक्सिजन. थंय सगळें जेवण खाण सगळें फुकट तांकां. कोविड वॅक्सिनेशन करपाक लोक भायर हाडात तुमच्या गाडयांनी बसून वरात त्या कोविड सेंटराचेर वॅक्सिनेशन सेंटराचेर आनी तोपून हाडात तांकां इंजेक्शन वॅक्सिनां. हें करा न्ही. कारण ती गरज आसा. हातूंतल्यान भायर जर आमी सरतले जाल्यार बेस्ट वे म्हणजे कितें आसा प्रत्येकाक वॅक्सिनेशन आमी करून घेवंक जाय. ते हे वॅक्सिन जर मारून घेवंक जाय. ताका लागून लोकांक बरेचशे अजुनूय लोक भायर येनात मारपाक. बऱ्याच भागा भितर आमी पळयलें की ते वॅक्सिन घेवपाकूच येनात. टाळटात. आपल्याक म्हणटा प्रेशर आसा, कोण म्हणटा डायबिटीज येना आपूण तो पिवपाक. तांकां कन्विन्स करा आनी हाडात न्ही. आसूं तो खंयच्या पार्टीचो कित्याक जाय.
त्यामुळे हे आरोप आणि दुसऱ्याचेर करून कितें साध्य करतले काय अर्थ ना. आणि तो थंय वो कसो आता- करता, वो आमचो मदत तो गुपचूप काम करत आसता, मदींच केन्ना स्टेटमेंट काडत पण तो काम करता सुदीन. तो थंय करत वॅक्सिनेशनाचे करप बिरप चालू आसा तेचे थंय. तशें करूंक जाय न्ही. एमजीपीचे एमजीपीचे न्ही, सुदिनाचे स्वता ओके आपले एमजीपीचे न्हू सुदीन. ओके तो करता तशें करूंक जाय हेंच्यांनी विजय बाबान. अशें वगीच आपलें हें करून कितें आसा. पण ओके चल त्या पॉलिटिकल राजकारण म्हणटकच ऑपोजिशन म्हणून करपाकूय जाय ताका ते करता तो करून येतात काय प्रॉब्लेम ना. ओके आणि फायनली ओके. तुमचे जे आता इश्यू आहेत विश्वजित प्रमोद आहेत ते तुम्ही फुल स्टॉप दिला आणि काय फुडें आयको येवपाचें ना अजिबात येवचें ना. कांयच येवचें ना आयकुपाक. आणि कसले सगळें सुरळीत. चेंजीस मिनिस्ट्री खात्यामध्ये काय ना कॅबिनेट कोणाचें खातें कांय काडपाचें ना, सगळें सुरळीत आसा तशेंच आसतलें. आसा तशें आसतलें. ओके ओके